क्लासिक हे नाव आयज गोयच्या प्रत्येक भागात फामाद. घरगुती पारंपारिकरित्या चणेकर कुटुंब तयार करतात ते खाजे, गरम मसालो आणि हेर गोड पदार्थ जसे लाडू, चकऱ्यो, शंकरपाळ्यो, फरसाण, चिवडो, गोवन स्टाईल भडंग आणि काजू बर्फी. ताजें, उच्च दर्जाचे आणि पोषक खावपाचे पदार्थ म्हळ्यार चणेकर क्लासिक वडाचा वाडा दिवचले. 1940 राजाराम चणेकरान खाज्याचेर केल्ली सुरवात. तेन्ना दिवचले ताका राजो चणेकार म्हणून वळखताले आणि ताणें तयार केल्ले स्वादिश्ट खाजें हे तेन्ना राजाले खाजें म्हणून गोंयभर फामाद. राजाराम चणेकराचें नांव आणि ताचो खाज्याचो धंदो म्हणूनय खाज्याची परंपरा समर्थपणे फुडें येयली ती ताच्या चल्यान सिताराम चणेकारान. जात्रा, काले हे म्हटले काय दोळ्या मुखार येतात ते खाज्याचे मांड. सिताराम चणेकर गेली 55 वर्सां गोंयांतल्यो विविध जात्रा आणि काले आपल्या खाज्याच्या मांडान आनीक फुलयतना दिसता. फामाद ह्या कार्यावळीन सगळ्यांचें स्वागत. मित्रांनो, जात्रेक आनी काल्याक आमकां जे पळोवपाक मेळटा ते म्हणजे खाजें म्हटलें काय सामकें करकरीत गरम गरम सामकें स्वादिश्ट अशें खाजें. सिताराम चणेकर आमच्या वांगडा बरोबर हांगासर. बाबा, आमकां सांगा की तुमचो हो खाज्याचो मांड हो आतां तुमी ह्या धंद्यान कितलीं वर्सां जालीं आसा? 55 वर्सां तुमी ह्या धंद्यान आसा. ते तुमी धाकटे आसता? हय, पयलीं म्हाजो बापूय करता, उपरांत मागीर हांवें धरलें. हां, पळयता तुमच्या मांडार आतां म्हणजे सामकी कापां, बर्फी, जिलेबी, सगळो हालवो धरून तरातरांचे स्वीट्स आसा. पयलीं पासून तुमी अशे वेरायटी दवरताले काय पयलीं क्वचित कितें? अशें हे जाट आतां मातशें वाड केले. पण तुमी कितें काळजी घेता की तें बरें जावचें, बरें लागचें आनी बरी क्वॉन्टिटी मेळची? पयलीं म्हणजे भाजप आसता, गोड बरें जाय आनी आलें जाय. स्वता लक्ष दिता अजुनूय. इतलीं वर्सां तुमी आतां तुमी हो धंदो चलयता म्हणजे आमचे आतां धंदो आमी म्हणिना, खाज्याचो मांड म्हणजे आमच्या जात्रेचो आत्मो कसो आसता तो ना जाल्यार जात्राच कशी दिसना. आयज तुमकां कितें डिफिकल्टी म्हणजे कितें तुमकां कठिनाई दिसता हे फुडें व्हरपाक? फक्त मानाय मेळना. 50 वर्सां पयलीं 100 रुपया रात आसली. 100 रुपया रात म्हणजे 12 रुपया किलो. खाजेचे हे तो सामान घेवपाक करपा खातीर न्हू, तयार खाजें 100 रुपया रात. तयार खाजे 100 रुपया रात. हय, आतां परिस्थिती भयंकर वाडल्या. हे आतां तरूण पिळगी आहा पळय, तांकां तुमचो कितें हें आसा सल्लो कितें? हो धंदो आयज फुडें असोच व्हरपाचो आनी कितें हितून सुदारणा करपाची, चेंजीस हाडपाचे काय हो पारंपारीक रित्या चडो करता म्हणजे फुडले पिळगेक कितें करता चड. आणि आता सिताराम चणेकारालो चलो आणि राजो चणेकारालो नातू राजाराम चणेकारान तांचे खाजें आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर येला. पारंपारीक खाजें आणि कितलेशेच तरेच्यो मिठायो, गोड पदार्थ चणेकर क्लासिक ह्या ब्रँडा खाला उंचेल्या पावड्यार व्हेला ते चणेकर फामिलीचे 3रे पिळगेची धुरा सांबाळपी राजाराम चणेकार ह्या तरणाट्यान. चणेकर कुटुंबीय तुमच्या मुखार सिताराम भाऊचे चले राजाराम चणेकर आणि त्यांचे सगळे त्यांची मिसेस, त्यांची आई, त्यांचे 2 भुरगीं. हे आमचे चणेकर क्लासिक हाचे कुटुंब. ते म्हणजे राजाराम चणेकर आमचो द यंग एंटरप्रेनर. ताका विचारया की तेंचें आतां हें डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क खंय मेरेन आसा आनी मातशे थोडे कितें डिटेल्स घेवया म्हणजे तुमकांय बरें पडटलें. आमकां खंय मेळटलें, आमकां जर घेवंक जाय जाल्यार खंय मेळटा? चणेकर क्लासिक्स पयलीं आमी जेन्ना सुरू केले बाबान तेन्ना आमी फक्त बिचोली तालुक्या पुरती मर्यादीत आसलेले. म्हणजे आमी फक्त खाज्याच्या मांडारूच तितले 3 म्हयन्या खातीर आसलेले. पूण जेन्ना हांवें सर्वीस सोडून ह्या धंद्यान येवपाचें थरयलें तेन्ना थरयलें की हो चणेकर क्लासिक्स हो ब्रँड जावपाक जाय. एक हो युनिवर्सल ब्रँड जावन सगळे कडेन अवेलेबल आसा असो आसूंक जाय. म्हणून त्या खातीर त्या दिशेन पावल दवरलेलें आनी हितून हांवें बारीक बारकावे घेवन सुरू केल्ले आसा. म्हणजे इवन इंटरनेटाचेर सुद्दां अवेलेबल आसा. म्हाजी वेबसायट आहा www.chanekarclassics.com. तेजेरसून तुमी ऑर्डर करूं शकता. इंटरनेटार सगळ्यांक अवेलेबल आसा. तशेंच बिचोले अवेलेबल आसाच. आमी आसात हांगा बिचोले. आनी 2-3 शॉप्स आसा. सांखळी आसा, वाळपय आसा, फोंडे आसा. बोरकार सुपर स्टोर्सान एक्सक्लुझीव म्हजे कावंटर्स आसा. सहकार भंडारान, जुंता हावजान किंवा सहकार भंडाराच्या आउटलेट्सान अवेलेबल आसा. डेल्फिनोजान अवेलेबल आसा. परत काफे आराम हांगा अवेलेबल आसात.
मागीर DG मार्टान एवेलेबल आसात पणजे, अशें खूब कडेन एवेलेबल आसा. म्हापसा बार्देस बाजारान एवेलेबल आसा. म्हापसाकर मयेकर म्हणून एकटो आसा थंय एवेलेबल आसा. रुचीक म्हणून एक हें आसा आस्थापन आसा खोर्ले, थंयसर एवेलेबल आसा. केणी कडेन एवेलेबल आहा खोर्ले. अशें सगळ्याक ऑल ओवर गोवा हें नेटवर्क जाल्लें आसा ऑलरेडी, सगळ्याक एवेलेबल आसा. आनी हे चडशे सगळे प्रोडक्ट्स तुमकां मेळटलेच सगळ्याक. आयकलां की तुमचो जो गरम मसालो आसा आनी प्रोडक्ट्स ते अप टू ताज ग्वालियर सुद्दां. हय, म्हाजो गरम जो मसालो आसा जो बाबान जे आनी आईन मेळोन दोगांनी जो ब्रँड केला, जे तितून कितें कितें वता सगळे तरेतरेचे, ते सगळे करून एक ब्लेंड करून हो गरम मसालो केल्लो आसा. आनी तो आयज म्हाका खोशी दिसता सांगपाक की ताज, विवांता ताज ह्या हेंच्या सगळ्या हॉटेलांक, चडशा हॉटेलांक वता. कालूच तो हांवें गुवाहाटी धाडलो आसा. तांकां गोवन फेस्टिवल थंय आसा थंयसर तेंच्यांनी तो वापरून तेजे गोवन डिशीज केल्ले आसा. हो असो जो एक मसालो आसा तो ऑल इन वन आसा. म्हणजे तो तुमकां इवन चिकन मटन करपाक मेळटा गोवन स्टायलीन. तेज्या भायर गोवन चण्याचे तोंडाक बीन करता किंवा अळसाण्या तोंड तेकाय घालूंक मेळटा. अशें करून सगळ्या क्लासाक ऑल इन वन असो हो मसालो आसा. तें बाबान आनी आईन मेळोन असो केल्लो आसा हो मसालो. हो सगळ्याक एवेलेबल तुमकां मेळटलो. बार्देस बाजारान आसा, इवन बोरकारान एवेलेबल आसा. आनी अशे खासियत आसा बाबाची, किंवा बाबान सुरू केल्ले ते किंवा आज्यान सुरू केल्ले. लोक आमी जेन्ना बाणस्तारी बाजाराक बसता बाबा किंवा आनीक खंय बिचोले बसता, ते लोक अशे आमचे कडेन येवपी आसा. ते मागतात की आमकां आयज एका पायलीचो मसालो काडून दी, एका किलाचो मसालो काडून दी, 2 किलाचो मसालो काडून दी. ते आमी काडून दिता लोकांक आनी लोक भरपूर खुशी आसता तेतूनसून. म्हणजे तो मसालो ते करतात घरा व्हरोन आनी मागीर आमकां रिस्पॉन्ड येता कितें मसालो जालो, आजून हातीचो वास वचोंक ना अशें म्हणटात ते. खाज्याबद्दल, खाज्या जेचे तुम्ही हे सगळे आता उभे केला, हे सगळे हय, हें जेन्ना हें विश्व उबें करपाचें जालें तेन्ना अशें दिसलें, एक उणीव अशी दिसली म्हाका मार्केटान. जे चणेकर न्हू, गोवन खाण जें बाजारान मेळना अशें जालें. सगळें जें मेळटा तें सगळें मारवाडी स्टायल किंवा भायलें मेळपाक लागलें. आनी आमचें ना. आमी गोंयान आसून आमकां लोकांक आमचें खाण एवेलेबल ना. आयज आमचे गोंयकार सगळे बिजी आसात, तेंचे बायलां भुरगीं कामाक वयता, कोणाक हें घराक करपाक फावना. आनी ही काळाची गरजशी आशिल्ली की हे जे प्रॉडक्ट्स आसा ते लोकांक मेळचे. आनी म्हाकाय दिसलें की खाजें जें आसा तें आमी फक्त 2 म्हयने किंवा 3 म्हयनेच करतात आनी मागीर खंयसर एवेलेबल ना. हांवें अशें थारायलें की खाजें हो ब्रँड जावचो आनी ह्या दिशेन एक पावल फुडें काडलें. सो खाजेंच घेवन उपयोग ना, बाकीचे प्रोडक्ट्स आसा तितून शेव आसा, चिवडो आसा, जे गोंयचे स्पेशलिटीज आसा. आयज लोक आमच्या भुरग्यांक आलू भुजिया खबर आहा पूण गोवन शेव खबर ना. हो जी पोकळी निर्माण जाली ती भरपाचो हांवें बऱ्यापैकी प्रयत्न करून हे एका प्रोडक्ट खाज्या वयरसून जे फुडें प्रोडक्ट्स डेवलप केल्ले, आयज कमीत कमी 25-30 प्रोडक्ट आसात, ते प्रोडक्ट आमी डेवलप केल्लेले आसात. परत अशें दिसलें की दिवाळेक लोक फक्त काय ना भायली ती बॉक्सां येतात ती वाडटात कर्मचाऱ्यांक आपल्या. सगळ्यांक उमेद आसता दिवाळी आसा आनी ताका बोनस म्हण दिवचें आसता. आनी गोंयकार सगळे तेजे कामगार गोंयकार आनी खाण दिता भायलें. सो तो जावंक जायना म्हणून हांवें ते 2 बॉक्सीस हांवें तयार केली, भितून गोवन खाण. आनी म्हाका ह्या खुबशे सांगून उमेद दिसता की इंडस्ट्रीज आसा तेणें बरो उखलून धरलो आसा. लास्ट इयर दिवाळेक म्हाजी बॉक्सां ही सगळे खुबशे इंडस्ट्रीजन पावली आनी हेज्या फुडेंय पावतली. ही बॉक्सां हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा. हितून हांव तुमकां जाय तशें, लोकांक जाय तशे जाय ते प्रोडक्ट, म्हाजेच न्हू, इट इज नॉट डॅट 5च प्रोडक्ट हेच मेळटले तशें ना. हे तरेचे प्रोडक्ट वांगडा एक बॉक्स करता हांव आनी ऑप्शन दिले लोकांक. 3चे एक पॅक जाता, 5चे जाता, 8चे जाता, अशें करून हांवें एक पॅकेज बॉक्स तयार केल्ले लोकांक आनी ते हांवें दिवाळेक एवेलेबल करून बरो रिस्पॉन्ड मेळ्ळो आसा. सगळ्यान व्हडलें म्हणजे आमकां जें शिकवण आसा आदी पासून, नो कॉम्प्रोमायज वीथ क्वॉलिटी. सगळ्यान बरें मॅटेरियल वापरप आनी सगळ्यान बरें लोकांक दिवप. लोकांक जर कितें चुकोन वायट पावलें जाल्यार म्हाका पयलीं दुखता, मागीर फुडें लोकांचो रिस्पॉन्स कितें जाता मागीर ना, हांव पयलीं वायट दिसता म्हाका, कितें तरी चुकलें अशें म्हण दिसता. आनी मागीर ते सुदारणाचो प्रयत्न करता आनी हें सुदरोवन आईचे किंवा हितून जे प्रॉडक्ट्स आसा सगळे म्हाजे सयऱ्यांचे बीन आसात, तेंच्या कडेन तें बरें कितें करता तें हांवें हांगा दिवपाचें प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणजे इवन म्हाज्या मावडचे लाडू जे आसात ते मुगाचे लाडू, तेंचो मावडचो प्रोडक्ट जे म्हाज्या मिसेसीचे मां करता. परत चकरी म्हाजी मावशी करताली, ते मावशेसून तो घेतलेलो आसा आनी तेंचे म्हाजी मामी करता, ते ब्लेंड करून एक प्रोडक्ट केल्ले आसा. नेवरी तशेंच. आनी सगळे अशे जे हे आसात प्रोडक्ट्स आसा ते सगळे गोंयचे आसात.
खास बिचोलचे गोंयचो फ्लेवर आसा. थोडे म्हाजी मावशी म्हापशेची, म्हाजी मामी वाळपय, मावाड्या दिवाडे, म्हणजे आते मडगांव, हे सगळ्यांचे जे बरे बरे जे आहा ते हांगा दिवपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हो सबंद हो जो प्रॉडक्ट जो चणेकर क्लासिक्स जो डेवलप जाला तो एक गोंयचो प्रॉडक्ट म्हणून डेवलप जाला. जो बिचोलचोच न्हू किंवा चणेकारांचोच असो न्हू, इट इज अ गोवन प्रॉडक्ट. खाजें सुद्दां करपाक एक भरपूर मेहनत आसा. लोक म्हणटा कितें तें खाजें रे तें अशें म्हणटात, पूण तशें नासता. खाजें करपाक जो त्रास आसा आनी जे मेहनत आसा ती खाजें आमचें खातकूच तुमकां कळटलें खाजें म्हणजे कितें आनी खाजें कशें आसचें तेजें एक उदाहरण आसा हें. हें खाजें सुद्दां आमी मेनटेन करपाक इतलीं वर्सां म्हाज्या आज्या पासून जें करता, आज्या पासून म्हज्या बाबा वांगडा, बाबा एकटोच न्हू, बाबाचे सगळे भाव, बाबाचे 3 भाव, तिगाय भावांनी हो वयर प्रॉडक्ट काडलेलो आसा आनी तो मेनटेन केलो. इतलीं वर्सां तेंच्यांनी तो धंदो करून ते वयर सरलेले आसा आनी तेंच्यांनी आपआपले ओन धंदे थाटलेले आसा. हे 3 जाण भाव तेजे आनी तो अशें मेळोन हो प्रॉडक्ट डेवलप करून दिल्लो आसा. म्हाजे कडेन ही धुरा दिल्ली आसा आनी ती हांव सांबाळपाची प्रयत्न करतां. राजाराम चणेकाराली घरकान्न पम्मी ही सुद्दां चणेकर क्लासिकाचो आतां एक मुख्य खांबो म्हणूं येता. डिस्ट्रिब्युशन राजाराम चणेकर पळयता जाल्यार प्रोडक्शनाची जबाबदारी आतां पम्मी चणेकारान आपल्या खांदार घेतल्या. आयज जशें की तुमी पळयता, आयज आमी आसा एका अशा जाग्यार ज्या जाग्यार घरगुती मिठाई आनी हेर आयटम तयार केले वतात. घरगुती मिठाई म्हणजे घरान सामके आपल्या हातीन घरगुती स्टायलीन, जशें आमी तुमी सगळे आमच्या घरान सणासुदीक करता तशी मिठाई जे तयार करता, जावं ती चकरी, शंकरपाळी, नेवऱ्यो, खाजें खास करून आनी हेर जे आमी जिन्नस तयार करतात, तशें हांगासर घरगुती रित्या जे तयार करतात तितून एक मोठें नांव जें फुडें येता तें म्हणजे चणेकर क्लासीक. सिताराम भाऊंचो चलो राजाराम चणेकर हो हे धंदो सांबाळटात. तेच्या बरोबर खांद्याक खांदो लावन तेंची घरकान्न पम्मी चणेकर ही आयज तेंच्या बरोबर ह्या धंद्यान हातबल लायता आनी हो आनीक वाडोवपाक ती फुडें सरल्या. मिठाई म्हणजे आमचे कडेन आतां मेन लाडू जाता तरेकवार. लाडू आसा तातूंत शेवयचे लाडू, बुंदीचे लाडू. शेवयचे आनी बुंदीचे लाडू आमी सणा खातीर करतात. तशेंच आमी लग्न, कोणाची लग्नां आसा जावं फुलां आसा, कितें जे आमचे आदले जे पारंपारीक सण आसा आमचे गोंयचे, तेज्या खातीर आमकां हे पयलीं लागताले, कडक लाडूच दिताले. तीच परंपरा आमी चालू दवरपाक लोकांक मदत केल्या. कित्याक मेळत तेन्ना आमी हे लाडू लोकांक दिवपाक शकता तांचे ऑर्डरी प्रमाणे. तशेंच आमी करतात बेसन लाडू, मागीर रव्याचे लाडू, मुगाचे लाडू आनी आतां मेळनात, पूण तरी आसतना लोकांक ते जाय म्हणून आमी ते लाडू करपाक सुरवात केल्यात. आनी ते बी मुगाचे कशे आतां मेळटात ते चडशे साकल हातून, पूण गोडाचे लाडू हे आदी करताले, आमचे जाणटे करताले आनी तेच पद्दतीन आमी करपाचो प्रयत्न केला. आनी लोकांक मागीर ते आपल्या जाणट्यांची म्हणजे कोणें खाल्ल्या तांच्यांनी आमकां सांगलां, म्हजी आजी करताली जावं पणजी करताली, कोण अशे लोकांक ते लाडू याद करून दितात. तशेंच स्विट्स आनीक दुसरे आसा आमी करतात कापां म्हणजे बियांची कापां करतात आमी, काजू बियांची कापां, मागीर दाळीची कापां, आल्याची कापां आनी बटाटाची कापां. तुमचें प्रोडक्शन आतां हांगा पळयता हांव चडशें तुमी स्ट्रेस मॅन पावराचेर चडसो दिल्लेलो आसा. कित्याक कितलो म्हणजे खुबसो स्टाफ पयला जो हांगा हातीन, जावं ती शंकरपाळी म्हणजे हातीन ते कटींग बी आसा, आमची पयलीं पारंपारीक रिती आमी करताले पळय, तशेंच चकऱ्यो त्यो काडप,
मागीर स्वता हातीन लाडू वळप म्हणजे एकाचो एक वेगळो टेस्ट आसा जे आपले घराचो जो एक फील आहा आपलेपणाचो जो फील आहा तो तुका आतांच्या हितून येना तेजेर तुमी चड स्ट्रेस दिला प्रोडक्शन तुमचें कशें कितें म्हणजे कितले तुमी दिसाक कितले प्रोडक्शन करता एक अदमास दिसाक 200 किलो पर्यंत वचूं शकता म्हणजे अजून मॅन पावर तसो आसा आनी ताज्याकी चडूय जावपाक शकता म्हणजे ऑर्डर आसा तेजे प्रमाणे आमी मॅन पावर आमचो एडजस्ट करता मेन जानेवारी फेब्रुवारी हे काल्यांचे दीस आसता तो ताका लागून आमचे चड एके सायडीन आमचे हे प्रोडक्शन चालूच आसता ताज्या भायर आमचे खाज्याचे मांड जे काले चालू आसता सो काल्यांक आमी खाज्याचे मांड घालतात सो ते बी खाज्याचे एके सायडीन चालू आसता म्हणजे खाजे आमचे खाजे मेन जाले मागीर बुंदीचे लाडू तांबडे करतात ते आल्याची कापां आनी गोडाची कापां हे सगळें चालू आसता बदामी हालवो हो आमचो त्या दिसांनी चालू आसता म्हणजे बदामी हालवो जो आमी करता तो स्पेशली काल्यांच्याच दिसांनी मेळटा आनी तो आमी गंवा पासून तयार करता गंवाचें सत्व काडून चवथीक मेन स्पेशल नेवऱ्यो आनी स्वीट्स आमचे बेसन लाडू हे आमचे चड आसता चालू म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आनी नेवऱ्यो आसा त्योय बी 3 तरेच्यो म्हणजे मुगा पिठाच्यो आनी दाळीच्या पिठाच्यो तशी नेवरी एक दुसरी गोड नेवरी आनी तिसरी तिखट नेवरी सोयेच्योच नेवऱ्यो दिवाळे कडेन आमचे तिखट फोव मेन करता पॅकींग करून म्हणजे जसो आमी चुरमो करता तुमकां दाखयला पळय तसोच आमी तिखट फोवूय करतात ते तिखट फोव आनी गोड फोव हे दिवाळेची स्पेशलिटी आनी ताज्या भायर चकरी आनी दाळीची कापां आनी शंकरपाळी हो आयटम तसो सगळो आयटम चालू आसा पूण मेन आयटम हो जाता हय त्या दिसा आमी ह्या वर्सा खुबश्यो कंपनीज आमकां मेळ्ळ्यो आनी तांचे आमकां आवडले आमचे प्रॉडक्ट्स तांकां आवडले आनी त्या कारणान तांच्यांनी एके कंपनीन म्हणजे कांय कंपनीन आमचे 5 प्रॉडक्ट्स पर बॉक्स अशे घेतले कोणे 3 प्रॉडक्ट्स पर बॉक्स म्हणजे आमची बॉक्सीस आमी डिझायन केल्या फ्रॉम चनेकर क्लासिक्स अशें म्हणून म्हणजे एक बॉक्स आसा वीच कॅन टेक अप टू 5 to 8 पॅकेट्स आनी दुसरे बॉक्स आसा तातून 3 ते 4 पॅकेटां वचूं शकता अशें आमी आमची बॉक्सां तयार केल्यात आनी ती सिजनलूय वतात आनी डेली सुद्दां अशी कस्टमर्स आसता कोणाक गिफ्टींग करपाचें आसता कोणाचें कितें बारीक सण आसलो कितें कोण आयले रिलेटिव्स आयले चड करून मुंबयकार येता भायले कोण येता तेन्ना तांकां ते प्रिफर करतात आमचे कस्टमर तशे दिवपाक चणेकर क्लासीक जेन्ना धंदो आमी सुरू करपाचें चिंतलें न्ही तेन्ना आमी पक्कें थारायल्लें की आमी फक्त चडशें म्हणजे गोंयचें जें खाण आसा आनी गोंयची जी टेस्ट आसा ती आमी लोकां पर्यंत पावयतले आनी ताज्या खातीर आमी ते राखपाचो प्रयत्न केला ते राखचे फाटल्यान आमचे आसा मेन म्हटल्यार आमचें रॉ मटेरियल जें आसा म्हणजे दाळ आसा फोव आसा गोड आसा हें आमी बरे पैकी वापरतात आमी सांगली सुद्दां गेल्या कोल्हापूर हांगच्यान आमी हाडटात दाळ आसा ती आमी राजवाडी दाळ म्हणून सगळ्यान बरी दाळ ती आमी वापरतात म्हणजे जेन्ना तूं रॉ मटेरियल बरें वापरता तेन्नाच ती टेस्ट उठून येता आनी दुसरें म्हटल्यार आमी तारवटी मिरसांग वापरतात आयच्या खाणान फट करून तारवटी मिरसांग मेळना आनी जेन्ना शेव आनी चिवडो लोक खातात तेन्ना लोक आमकां खुबशे कस्टमरांनी सांगलां की असलो चिवडो आमी फक्त लग्ना कडेनच खाताले म्हणजे करपी येताले आनी ते करून दिताले
मेळटाले जावं अशे बेसन लाडू तेन्नाच आमी खातालीं पयलींच्या काळार लग्नांच्या टायमारच मेळटाले अशे पूण तुमी आमकां सदांच मेळोवन दिले अशें म्हणून आनी खरें तें एक्चुली आमी आतां जो आमचो प्रॉडक्ट आसा चिवडा म्हणा तातूंत आमी फूल तारवटी मिरसांगूच वापरल्या तसो आमचो दुसरोय प्रॉडक्ट आसा गोवन मस्ती चिवडा म्हणून तातूंत मिक्स येता म्हणजे लोकांक थोड्यांक तिखट नाका आसता तारवटी मिरसांग मातशी तिखट आसता पूण तारवटी मिरसांग ही गोंयान आमच्या आदीं तारवटी मिरसांग नासतना कसलेच प्रॉडक्ट जायनासलो सो आमी जाता तितली तारवटी मिरसांग आमच्या प्रॉडक्टान वापरता आनी ताका लागून आमचे चणेकर क्लासीक आमी म्हणटा टोटली डिफरंट आसा हो जो चिवड्याचो मसालो आसा आमी वेगळे वेगळे मसाले ते करून दवरतात आनी जशें प्रोडक्शन आसता ताजे प्रमाणे ते मसाले आमी वापरतात. लोक कशे आसा आनी लोकांचो इनकम कितें आसा गोंय केदें आसा तेज्या प्रमाणे आमकां खबर आसा सो तेज्या प्रमाणे आमी आमचें प्रायसींग केलां चडूय फायदो दवरूंक ना जावं चडूय हें दवरूंक ना आमकां जशें परवडटा आमचें मनाय आसा कामिऱ्यां आसा सो ताज्या प्रमाणे मॅन पावर आसा ते सगळें एडजस्ट करूनच आमी प्रायसींग केलां. यू कॅन कॉन्टॅक्ट माझ्या ईमेल आसा rajchanekar@gmail.com किंवा chanekar@gmail.com ईमेल आसा वेबसायट आसा म्हाजो मोबायल नंबर 9623023444 हो नंबर आसा हेजेर कॉन्टॅक्ट करूं शकता किंवा बिचोले तुमी येयल्यार कोणाकूय विचारले राजाराम चर्णेकर किंवा चर्णेकर क्लासिक्स खंय जाल्यार तुमकां सांगतले बोड्ड्या वडा कडेच आसात आमचे आस्थापन आसा घरूच आसा म्हाजें तें घरानूच म्हाजी आई आसता आमी कोण ना तरी घरा आसताच आनी थंयसर येवन तुमी ऑर्डर दिवं येता अशे खुबशे लोक आसा जे फोनार दिता इवन इंटरनेटासून ऑर्डर येता म्हाजो प्रॉडक्ट सांगपाक म्हणजे इवन दुबय धाडलेलो आसा USA धाडलेलो आसा इवन ब्रिटन गेल्लो आसा ऑल आय हॅव बीन सेंडींग इट पीपल लोक मुद्दम येवन व्हरता अशे सुद्दां लोक आहा ताका खाजें असो आसा प्रॉडक्ट की आयज खाज्याक असो डिमांड आसा की म्हाका ऑलरेडी भायल्या आस्थापनां सुद्दां कॉन्टॅक्ट करता.
आमी जे पॅकेट पळयता जावं ती चकरी खाजें लाडू मागीर चुरमो भडंग काडयो बडयो हे फक्त पॅकेट न्ही आनी हे फक्त मिठाई आनी खावपाचे जिन्नस न्हू. हितून एक बापायची मेहनत बापायचे कश्ट आनी आवयच्या हातीचो टेस्ट अशें मेळून हे एक तयार जाता आनी ते खातीर चणेकर क्लासीक सामकें फामाद. तर आयज हांव ह्या चणेकर कुटुंबियाक बिचोले वडाचो वाडो म्हणटा बोड्ड्या थंय जे चणेकर कुटुंबीय आसा जे राजाराम चणेकरान सुरवात केलेली मागीर तेंचे चले सिताराम भाऊ चणेकर हांच्यांनी फुडें आयले आनी आयज तेंचो सिताराम भाऊचो चलो राजाराम चणेकर हे यंग जनरेशन ही नवी धुरा आतां फुडें व्हरता तेंच्या बायले सोबत. ते पळोवन खरेंच दिसता की एक कुटुंब येदे व्हडले एंटरप्रायज उबे करूं शकता आनी ते चणेकर क्लासिकान करून दाखयल्लें आसा. त्या खातीर हांव खरेंच तांकां सलाम करता आनी हांव बरी तांकां म्हणजे बरी गूड विशीस दिता की हांगासून आनी खूब व्हडलें जावचें हें चणेकर क्लासीक खूब मोठें जावचें फामाद जावचें आनी गोंया भायर आनी गोंयान खूब कडेन तेंच्यो शाखा जावच्यो कित्याक आमकांच फायद्याचें आमकां बरें बरें कितें कितें आनीक बरें बरें खावंक मेळटलें आनी बरें तरातरांचें हें मेळटलें. सो गोंयचो टेस्ट गोंयची हेरिटेज गोंयची हिस्ट्री आनी हें सगळें मेळोन एक बरो प्रोडक्ट दिवपाचो एक प्रयत्न करता चणेकर क्लासीक. तर आयज फामादान आमी मेळ्ळे चणेकर कुटुंबीय आनी चणेकर क्लासिका बद्दल जाणून घेतले. तुमी विसरूं नाका खंयच्याय सणासुदीक जात्रेक चवथीक दिवाळेक ते तुमच्या घरांतल्या कार्यान ते ऑफिसांतल्या कार्याक जर तुमकां कितें मिठाई आनी कितें तुमकां जर कसले कितें आयटम जिन्नस जाय जाल्यार एकमेव ठिकाण चणेकर क्लासीक बोर्डे बिचोले कित्याक ते फामाद आसा. देव बरें करूं.